असेंब्ली सेशन जे आसा न्ही नॉर्मली जुलय म्हयन्याच्या तिसऱ्या चवथ्या आठवड्याक सुरू जाता आणि हे सेशन तशें थोडेशें लेंथी आसता केन्ना तरी 15 दिसां आसता केन्ना तरी 20 दिसां आसता एज पर गव्हर्मेंटाचो बिझनेस आसा न्ही त्या बिझनेसा प्रमाणे ते आसता म्हाका दिसता हें सेशन सुद्दां आत्तां म्हणजे डेट जरी अनावन्स जाली ना ते सादारणशें आमी तिसऱ्या आठवड्यात चे शेवटच्या पळय ते डिक्लेअर जातलें आनी सादारणशें 15 ते 20 दीस असो कालखंड आसतलो आनी ज्या म्हणजे अपेक्षीत आसा की जे विरोधक जे आसा की तांचें म्हणणें आसा की आमकां वेळ मेळचो चर्चा करपाक वगैरे सगळें म्हाका निश्चितपणे म्हाका सांगपाक दिसता की ह्या सेशनाक आसा न्ही तसो थोडेशें लेंथी सेशन आसतलें आनी तसो डिस्कशनाक एक वाव जे जे विशय जे विरोधक अपेक्षीत करता तांकां योग्य टायम मेळटलो अशें म्हाका दिसता डेट्स एक 2-3 दिसांनी जे डिक्लेअर करता या 2-3 दिवसात सो मोस्ट प्रॉब्ली जुलयाच्या थर्ड विकान असू शकता. थर्ड वीक आसू जुलयाच्या गेल्या वेळेसारखं सर जे वेळेचे कारण म्हणजे वेळ कमी पडलेला म्हणून जो विरोधकांना हे केलेला तो यावेळी यावेळी नाही मग मागच्या पीएससी आमच्या बीएससीच्या कमिटीमध्ये आम्ही जो डिसाईड केला ते डिसिजन आहेत ना ते आम्ही म्हणजे गव्हर्नमेंट साईडने एक्सेप्ट केलेलं आणि त्यांनी ते मानून घेतलेलं आहे मग त्या याच्यानुसार 15 ते 20 दिवसपर्यंत असेंब्ली असू शकतो.